ही सत्तरी मालातले वाळपय मतदारसंघातल्या सोनाळ गावची नव्यानूच बांदिल्ली मसणभूंय। सरकाराच्या निधींतल्यान ही मसणभूंय उबी जाल्या। गावात मसणभूंय नाशिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाताले। मात मसणभूंय बांदतलो जाल्यार सुवात जाय आशिल्ली। गावात सरकाराची वा भौशीक वापरा खातीर जमीन उपलब्ध नाशिल्ल्यान मसणभूंय बांदपाक जागो कोण दितलो हो प्रस्न आशिल्लो। या सगळे मतीत घेऊन गावचे मोखासदार म्हळ्यारूच जमीनदार आणि थळावे पंच नितेंद्र उर्फ बाळू राणे हे फुडे सरले आणि तांणी आपली स्वताची 400 चौखण मीटर जमीन दान केली। तांच्या ह्या देखदिणे वावराक लागूनच सोनाळ गावच्या लोकांक ही सुसज्ज मसणभूंय उपलब्ध जाल्या। कितें जाय, आमच्या गावातले कोणी जमीन नसलेले हे असले ते पिड्ड्यार जाल्या उपरांत आम्ही पावसान बी न्हंयचे कडेन तेंची व्यवस्था करी आसली आयकीना। आणि अचानक पावस येत आणि उजो लागलेलो असताना पाणी येऊन ते अशेंच हे व्हांवन वचप दाखयना आणि प्रॉब्लेम खूप जायत दाखयना आयकीना। अशी 1-2-3 केसी जाल्यो आयकीना। म्हणून म्हाकाच दिसलें की हांव पंच बी आहा आयकीना, म्हणून एक थोडी जमीन दिवया 400 स्क्वेअर मीटर हांवें पंचायतीक जमीन डोनेट केली आयकीना। खूप असो प्रॉब्लेम जायत म्हणून हांवें एक निर्णय घेतलो करूया कितें गावात म्हणून। हय, मशानभूमी रेडी आहा आयकीना। हो आमकां 30 lakhs पास जाल्ले आयकीना। लोक आता ना म्हटल्यार आता 10 वर्सां डिमांड करीत दाखयता। बाबा कडेन बी डिमांड केल्लो तेंच्यांनी, बाबांनी करता म्हणून सांगलें आणि लास्ट बाबाच्याच थ्रू ही हे आमकां पास जावन येयली आयकीना आणि हे आमी हे करून घेतली आयकीना। तुमचो कितें मेसेज अशे जे लोक आसा जमीनदार आसा तेंका की बाबा गांवच्या विकासा खातीर जर हातभार लागता जाल्यार तुम्ही तेंका अशें कितें सांगूंक सोदता? एक कितें आपल्या गांवा खातीर कितें तेंचो प्रॉब्लेम कितें जाता, खूप मायनर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार एक थोडी कितें दिवन तेंची एक हे करची आयकीना। आमच्या गांवांत तर खूपच प्रॉब्लेम आसलो, महाभयंकर प्रॉब्लेम आसलो। अशी खूप आमची उजो पेटलेली असताना पावस पडत दाखयता आणि मडी थंयच्या थंयच हे जावन उरत दाखयता आयकीना। म्हणून खूप असो प्रॉब्लेम जायत म्हणून हांवें चिंतलें हांव पंचायत आता आमच्या वार्डांतसून निवडून येयल्लो आहा, एक बरें काम हे करतलो, हे तेंका करून दितलो अशें हांवें चिंतलें आनी दिलें तेंका हे करून। उपरांत थळावे सावर्डे पंचायती कडेन कोयरा खातीरची MRF शेड उबारपाकूय जमीन उपलब्ध नाशिल्ली। पंचायत मंडळान परतून पंच बाळू राणे हांकाच जमीन दिवपा विशीं विनवणी केली। तांणी आनीक आपली 200 चौखण मीटर जमीन पंचायतीक दान केली। आता ते सुवातेर MRF शेड उबारपाच्या कामाक सुरवात जाल्या। थोडे कितें जालें आमचे पंचायतीन थंयसरूच MRF सेटवीक जागो मेळना जालो आयकीना। सगळ्या वार्डांनी आमी 7 वार्डांनी फिरून बघले आयकीना की जागो खंयच अवेलेबल ना। जागो आसा पूण दिवंक सोदता पूण थंय गाडी वचना, कितें कितें तरी प्रॉब्लेमूच जावं लागलो। पंचायतीन बॉडीन म्हटलें आयकीता म्हाका की तूं थोडो जागा दी, तुजी कसलीं कामां आहा जाल्यार आमी बाबा कडेन डिमांड करुया आनी ते हे करून घेवया गांवांतल्यांची, अशी कितें आहा जाल्यार करुया। पूण आमकां अत्यंत गरजेचो एक गार्बेजी खातीर आमकां जागा जायी पडटा, नासल्यार आमचे पुरे पंचायतीचेर हे येता म्हणून आयकीता। म्हणून तेंच्यांनी म्हाजे कडेन हे केलो आणि एक 200 स्क्वेअर मीटर म्हाका हांगा लागले कसो करून जागा दी म्हणून हांगा लागले, इतको आमकां हेल्प कर म्हणून हांगा लागले। म्हणून हांवें तेंका एक ते मशानभूमीच्या कडेकच एक 200 स्क्वेअर मीटर पंचायतीक म्हाजी जागा थोडी आसली ती बी हांवें तेंका डोनेट केली। फुल पंचायतीक जातली 7 आमच्या वार्डाचो कितें कचरो आहा न्हू तो हांगा हाडून डॅम करून तेजो फुडें प्रोसेस जातलो। गावच्या विकासा खातीर आपणे स्वता जावन 2 सार्वजनीक प्रकल्पां खातीर वट्ट 600 चौखण मीटर जमीन दान केली। फुडाराक जेन्ना जेन्ना विकासाचो मुद्दो येतलो तेन्ना सरकारान आणि थळावे आमदार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या गांवा खातीर प्राधान्य दिवचें अशें ताचे मागणें। हे आमी जागा हांवें दिल्या, हांव गांवाचो एक पंच म्हणून आहा की आमची आता थोडी तरी कामां एक भुरग्यांची जावंक जायी आयकीना। असो इवन कितें तरी पब्लीक कितें आहा तो एक इश्यू आमचो हे जावंक जाय। कित्याक फाल्यां सकाळीं पंचाक आमकां कोणी पंचाक म्हणून विचारतले, अरे तूं हे केलें, तुजी आमच्या भुरग्यांची कामां उरलीं, हे तूं बरें केलें पूण ते वटेन आमचें हें उरलीं अशें म्हणटले। म्हणून एक म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की आमच्या आमदारा कडेन किंवा पंचायतीसून कितें हे येयलें जाल्यार पयलो एक आनी एक कसलो फंड सुद्दां येयलो जाल्यार बाबा तूं जमीन दिल्या म्हणून हो पयलो फंड तूं वापर, तुज्या हेका यूज कर म्हणून तेंच्यांनी हे करून म्हाका एक हे करचो, हेल्प करचो। सो आनी कितें गांवान अशें बी तुमचे तकलेन आसा की थोडे प्रोजेक्ट बी जावंक जाय तेजे खातीर सहकार्य? हय, आनी एक बरो मेजर बरो मोठो प्रॉब्लेम आहा की आमकां
हांगा तारीर पाणी येता पावसान आणि साधारणपणे पाणी येयल्या 4-4-5-5 दीस आमकां तेवटेन वाळपयचे तोंडच पळोवपाक मेळना. रोड ब्लॉक जाता, लोकांच्या इस्कॉलांचे आमचे भुरगे आसा त्यो गाडयो घोडो येयना, सगळो प्रॉब्लेमूच जाता कित्याक त्या खातीर एक तेजेर कितें तरी उपाय जावंक जाय, सोल्युशन जावंक जाय कित्याक पयली मोठी आमची डिमांड आहा कित्याक की येयल्लो म्हाका विचारता हे करताय पूण आमकां पाणी येयल्या उपरांत आमचं कितें आयकिता काय म्हणून विचारता. पाणी येयले 2-2 दीस पाणी ते देवाना आयकिता. सध्या गोंयांत जमीन बळकावपाच्या प्रकरणांक ऊत आयला. सरकाराक निमणे ह्या प्रकरणांचो तपास करपा खातीर SIT घडोवची पडली. व्हडल्या व्हडल्या राजकारणी हातूंत रडाराचेर आसात. एके वटेन ही परिस्थिती असताना दुसरे वटेन बाळू राणे सारखे लोकप्रतिनिधी गावचे विकासा खातीर आपली स्वताची जमीन दान करतात. ही खऱ्यांनीच एक सगळ्यां खातीर देख देणी कृती आसा. सत्तरी म्हालांतले हेर मोकासदारां मुखारूय तांणी एक आदर्श घालून दिला. अशा तरेन आमी आता सध्या आसात ते म्हणजे सोनाळ गांवांत आणि वो म्हाजो एक गांव आणि खूप एक बरें दिसता की आमच्या गांवचे जे पंच आसात नितेंद्र राणे जेंका बाळू राणे म्हणून सगळे वळखतात, त्यांनी खंयच्याच स्वार्था शिवाय आपली जमीन जी आसा ती 2 मोठ्या प्रकल्पां खातीर कसलोच पैसो एक पैसो घेनासतना हांगासर दिल्ली आसा. आमी एक बरें उदाहरण पळयता की सगळेच लोकप्रतिनिधी हे फक्त स्वार्था खातीर आसना तर कांय लोक जे आसा ते खरोच आपल्या गांवचो विचार करून जर गरज पडली जाल्यार अशी जमीन सुद्धा डोनेट करपाक शकतात. असे लोकप्रतिनिधी आसात त्याचे हे उत्तम उदाहरण जे आसा ते हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर विश्वनाथ नेने.